नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. फ्रेंडली फायटाक लागून पैंगीण मतदारसंघात खावची पडली हार, सांगता गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपाक विरोधकांक खंय येवचे पडटले एकठांय. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष आसतले भाजपाचे, सांगता राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मेळिल्ल्या येसा खातीर उक्तायली खोस. हडफडे उज्याच्या प्रकरणातले 2 दुबावीत व्यवस्थापकांचो न्यायालयान केलो सशर्त जामीन मंजूर. सरव्यवस्थापकाचो जामीन अर्ज मारलो भायर. सांज चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात एकल्याक केलो अटक, पर्वरी पुलिसांची कारवाय. वास्को बुटेबाट वाठारात थळाव्यांनी चोराक धरलो रंगेहात. 5 जाणांचो गट चोरी करपा खातीर घुशिल्लो एका घरात. 4 चोरांनी काडल्यो फुज्ज्यो, जाल्यार एकल्याक धरून लोकांनी दिलो पुलिसांच्या ताब्यांत. बेतोड्या दत्तगड वाठारात लाखांनी खर्च करून उबारिल्लो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प लोकांच्या विरोधाक लागून जावन रावला धवो हत्ती, जाका लागून गांवांत पातळा बुरशेपणां. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणांतलो दुबावीत विवेक सिंग हाचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त न्यायालयान भायर मारलो, जाल्यार प्रियांशु ठाकूर आनी राजवीर सिंघानिया हांकां सशर्त जामिनाचेर सोडिल्ले आसा. जाल्यार लुथरा भावांची पुलीस कस्टडी आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या. एके सांज चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात सुकूरच्या अल्लाबक्ष सय्याद बादे हाका पर्वरी पुलिसांनी अटक केली. दुबावीत त्या चलयेक स्कुलाक पावोवपाचें आनी हाडपाचें काम करतालो. पॉक्सो कायदा खाला कलमा खाला गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केलेली आसा. सध्या पर्वरी पुलीस स्टेशनार आणि पर्वरी पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हणजे काल राती पर्वरी पुलिसांनी एका अक्युजाक अरेस्ट करून आपल्या कस्टडीन दवरलेलो आसा. हो जो अक्यूज आसा ताचें नांव आसा अल्ला बक्षत सय्यद बडे. वो 47 years old, रावपी 20 पॉयंट हांगासर सुकूर पर्वरी हांगासरलो. आनी ह्या अक्युजाची अरेस्ट करपाचें कारण म्हणजे की हो जो अक्यूज आसा हो एक ड्रायव्हर आसा इको व्हॅनीचो आनी स्कुलाच्या भुरग्यांक तो पिकअप आनी ड्रॉप अशें करतालो. जेन्ना स्कुलांतल्या भुरग्यांक ताका जेन्ना ड्रॉप करतालो तेच्या गाडयेन एक 6 वर्साचें मायनर चेडूं जें आसा एका घरा पावयता आसतना त्या चेडवा कडेन तो मिसबिहेव करतालो, ताचेर मॉलेस्टेशन करतालो. ह्या संदर्भात पर्वरी पुलिसांनी कंप्लेन रजिस्टर केली आनी कंप्लेनीच्या आधारे हो जो ड्रायव्हर आसा इको व्हॅनीचो हाका काल अरेस्ट केले आनी आपल्या कस्टडीन दवरलेलो आसा. आयज सांजेच्या वेळार फॉरेन्सीक टीम येवन त्याच्या जाग्याचेर पंचनामा केल्लो आसा, तशेंच इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा. ती जी व्हॅन आशिल्ली इको व्हॅन ही सध्या पर्वरी पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ली आसा. सध्या ह्या अक्युजाचेर सध्या इन्व्हेस्टिगेशन पर्वरी पुलीस करीत आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया ह्या ड्रायव्हराचेर आनी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया पुलिसां कडल्यान ह्या केसी बद्दल याची फुडली अपडेट कितें आसतली पळय ती. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. वास्को बुटेभाट वाठारात थळाव्यांनी एका चोराक रंगे हात धरलो. लोकांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 जाणांचो एक पंगड खंय चोरी करपा खातीर एका घरात घुशिल्लो. मात सादूर लोकांनी 5तल्या एका चोराक रंगे हात धरलो, जाल्यार बाकीचे 4 चोर पळून गेल्ल्याचें कळटा. त्या घरांतली फामील 5 दीस जाले भायर गेल्ल्यान घर खारी आशिल्लें. मजगतीं त्या चोराक पुलिशेन ताब्यांत घेतिल्लो आसा.
उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष हे भाजपाचेच आसतले अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें सांगलें। एका सुवाळ्या निमतान सदानंद शेट तानावडे मंगळारा दिवचले आयिल्ले त्या वेळार जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत मेळिल्ल्या येसा खातीर ताणें खोस उक्तायली। तशेंच दिवचल तालुको भाजपा खातीर 100% सुरक्षीत आसा अशें सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें आनी भाजप कार्यकर्त्यांची तोखणाय केली। हांव तमाम गोंयच्या जनतेक धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी दोनूय जिल्हा पंचायती उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष जातले आणि त्यामुळे दोन्ही जिल्हा पंचायती हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आयिल्ले आसात। हांव आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या नेतृत्वाचेर गोंयच्या लोकांनी विश्वास दवरलो आणि ज्या तरेन 2020 मॅन्डेट दिली तशा पद्दतीची परत एकदा मॅन्डेट आमकां ह्या जिल्हा पंचायतीक दिल्ली आसा। बिचोले तालुक्याचो जर विचार केलो आसत जाल्यार बिचोली तालुका हो सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक 100% निकाल हो सदोदीत दीत आसात। 2012 आसत, 2017 आसत, 2017 तर आमी कमी निवडून आयिल्ले आमचे आमदार, पण त्याच्या भितर आमच्या दिवचले तालुक्यान 100% आमदार आमचे निवडून आयिल्ले आणि आज आम्ही सुरवातीपासून म्हणतात, कारण एक म्हणजे हो मुख्यमंत्र्याचो तालुको आणि ज्या तरेचे ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचें जाळें जें आसा, ऑर्गनायझेशन सेटअप हो बऱ्या तरेचो आसा आणि त्यामुळे 100% यश हे आमकां ह्या मतदारसंघा भितर दिल्लें आसा। आणि खास करून आमी बिचोलचो विचार जर केलो, लाटम बर्से आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसत, आमच्या हांगा मळीकूय हांगा आसात जे निवडून आयले। बऱ्याच जाणांक दिसतालें की अटीतटीचो सामनो, तरी पण आमकां एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो हांगालो पूर्ण सेटअप आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हे स्वतः अहोरात्र झटले आणि हो विजय तांच्यांनी ह्या मतदारसंघात लाटाबर्सी निवडून हाडले। ज्या तरेन मये आसत, आमचो कारापूर सरवण किंवा पाळी मतदारसंघ असे चारूय मतदारसंघ जे आसात ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे चारूय उमेदवार निवडून आयिल्ले आसात। गोंयभर बरो रिजल्ट मेळ्ळा। उत्तर गोंयान आमकां 18 ते भारतीय जनता पार्टीचे आणि त्यानंतर एक MGP आणि एक अपक्ष असे आसात आणि दक्षिण गोंयान तर आमचे स्वतः भारतीय जनता पार्टीचे 11, त्यानंतर MGPचे 2 आणि अपक्ष 2, त्यामुळे दोन्ही जिल्हा पंचायतीन भारतीय जनता पार्टीक ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळ्ळी आसा। उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायत वेंचणूक सोंपल्या उपरांत राज्य वेंचणूक आयोगान आचारसंहिता फाटी घेतली। ह्या विशीं राज्य वेंचणूक आयोगान आदेश जारी केलो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 29 नोव्हेंबराक आयोगान आचारसंहिता लागू केल्ली। मतमोजणी जाल्या उपरांत सोमारा मध्यराती सावन आचारसंहिता फाटी घेतली। टेमवाडो मोरजेच्या दर्यादेग वाठारात कासव संवर्धन मोहीम चालीक लायतात, मात आजून मेरेन ह्या वाठारात बऱ्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र संबंधीत प्रशासनान उबारूंक ना। दुसरे वटेन आतां मेरेन एकाय कासवान ह्या वाठारात तांतयां घातिल्लीं ना। ह्या वाठारात सारक्यो साधन सुविधा ना, देखून ह्या सुवातेर बऱ्या दर्जाचे अभ्यास केंद्र उबारचे तशेंच सरकारान ह्या विशीं अभ्यास करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या। आम्ही आसात सध्या टेमवाडो दर्या देगेर मोरजे हांगासर ही जी आमची टर्टल सायट आसा आणि ह्या टर्टल सायटीन 2000 साला सावन आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या प्रयत्नान ही कायदेशीर जागा आरक्षित केली आणि हांगासर कासव संवर्धन मोहीम यशस्वीपणान राबोवपाचो यत्न केलो। आता मेरेन हजारांनी सागरी कासवांनी येवन हांगासर तांतयां घातली आणि तांकां व्यवस्थित 1000 पेक्षा जास्त 10-20 हजार पेक्षा जास्त पिल्लां सोडपाचो प्रयत्न आणि यशस्वी प्रयत्न आमच्या रान खात्यान केल्लो आसा। पूण हांगासर जर आमी नजर मारली तर ह्या वाठारान कसल्याच प्रकारचो अभ्यास केंद्र पक्क्या बांदकामाचो ना। हांगासर खरीच ही कासव संवर्धन टर्टल मोहीम व्यवस्थित राबयली वयता की काय ते राबोवपाक जाय म्हणून राबयली वयता की सरकारचो हांगासर लक्षच ना, हे चित्र आयज मेरेन दिसून येता। हेरवी ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या महिन्याच्या आठवड्याच्या दिसांनी हांगासर कासव येताले आणि तांतयां घालताली, पूण आयज हांगासर 24 डिसेंबर जाला, अजून मेरेन एकाय कासयेन तांतयां घालूंक ना। आणि
आगोंदा सायटीन जेन्ना कासय तांतयां घालतात त्याच वेळाचेर हांगासरय कासय तांतयां घालता. पूण हांगासर जी कासव संवर्धन मोहीम राबयतात ताचेर जर परिसरांत पळयलें जाल्यार कसल्याच प्रकारचे सोयी ना, सुविधा ना. अभ्यास केंद्र चांगल्या प्रतीचो ना, तो अभ्यास केंद्र बरो तयार करचो. आता पर्यटक व्हडा संख्येन ह्या वाठारांत येता, कासव संवर्धन मोहिमे विशयी अभ्यास करता, माहिती घेता आनी वयतात. पूण हांगासर जर तशा प्रकारची साधन सुविधा नसल्या कारणान पर्यटकय आता येवपाक फाटीं फुडें सरता. ताचो सरकारान अभ्यास करचो आनी ही जी मोहीम आसा ती अशीच मोहीम यशस्वी करपा खातीर हांगासर पयलीं चांगल्या तरेचे अभ्यास केंद्र उबारचे, ताका माहिती मेळपाक जाय आनी एक कासय केन्ना आयली, कासयन कितली तांतयां घातल्या हाची सविस्तर माहिती त्या दिसा हांगासर उपलब्ध करपाक जाय. हांव निवृत्ती शिरोडकर. 20 डिसेंबराक जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर मतदान जाल्ले. सोमारा मतमोजणी जाली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत सत्ताधारी भाजपान वर्चस्व मेळयलें. भाजपान वट्ट 29 जागा जिखल्यो. भाजपान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत बाजी मारली. उत्तरेत 18 जाल्यार दक्षिणेत 11 जागा भाजपान मेळ्ळ्यो. ताचे फाटोफाट काँग्रेस 10, मोगो 3, गोवा फॉरवर्ड 1, RGP 2, आप 1 आनी 4 अपक्ष वेंचून आयले. सोमारा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जालो. ह्या वेंचणुकेच्या निकालांत उत्तर गोंयांत भाजपान चड सुवातींचेर बाजी मारल्या. भाजपाची उत्तर गोंयांत 18 सिटां आयल्यात. काँग्रेसीच्या 2 उमेदवारांनी शिरसाय आनी हळदोणा हांगासर बाजी मारली, जैत मेळयले. सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स मतदारसंघांतल्यान RGPच्या उमेदवारान गोल केलो, जाल्यार उत्तरेत आपाक खंयच मतां पडूंक ना. शेनवारा 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाल्ली. 2020 वर्साचे तुळेत 90 वर्सां चड मतदान जाल्ले. पुराय गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 70.81% मतदान जाल्ले. सोमारा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. उत्तर गोंयांत भाजपाची 18 सिटां आयल्यात. RGPची 2 जाल्यार काँग्रेसीची 2 सिटां आयल्यात. तशेंच अपक्ष म्हूण 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात. आपान उत्तर गोंयांत खातें उक्तें करूंक नाशिल्ल्यान तांकां पयलींच हार खावची पडली. शिवोले, कलंगूट, सुकूर, रईश-मागुश, ताळगांव, चिमला, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण, मये, होंडा, केरी, नगरगाव, धारगळ आनी हेर मेळून वट्ट उत्तर गोंयांतल्यान 18 मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले. हळदोणा आनी शिरसय मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीक जैत मेळ्ळे. तशेंच अपक्ष 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात. जाल्यार सांताक्रूज आनी सांत लॉरेन्स मतदारसंघांतल्यान RGPन गोल मारलो. जाल्यार मोर्जे मतदारसंघांतल्यान मोगोचो उमेदवार वेंचून आयलो.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांकवाळे जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेक भाजप उमेदवार सुनील गांवसका जैत मेळिल्ल्यान मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें ताका परबी भेटयली. विरोधी पक्षान लोकांची दिशा भूल करपाचो यत्न केलो, मात लोकांनी भाजपाचेर विश्वास दाखयलो. देखून 2027 वर्साच्या वेंचणुकेक भाजपाक जैत मेळटली असो विश्वास मंत्री माविन गुदिन्होन उक्तायलो. For me, it was a foregone conclusion. Thanks to all my कार्यकर्तास who worked not only in चिकालीम, त्यांनी दोन्ही वाठारांत काम केले आणि तेजो हो निकाल मेळ्ळो आसा. हांवें सुनीला सांगिल्लें तूं चिकालीम बिलकुल तुका टेन्शन घेयनाका, फकत जुवारी नगर आनी सांकवाल पळय म्हणून. पण आमकां दोन्ही कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा, बरो सपोर्ट मेळ्ळो. हांवें कितें दाखयता, दिस इज अ वोट फॉर डेव्हलपमेंट. दिस इज अ वोट फॉर डबल इंजिन गव्हर्नमेंट आणि ट्रिपल इंजिन गव्हर्नमेंट. म्हणजे जिल्हाही काम करतले. जिल्हा सेंट्रल गव्हर्नमेंट लेड बाय श्री नरेंद्र मोदीजी, डॉक्टर प्रमोद सावंत हियर अलॉंग विथ हिज कॅबिनेट, आणि तेच भशेन सगळे जिल्हा बॉडी काम करतले. आणि हांव समजता ही एक सगळी व्हडली विक्ट्री आसा. आणि हे फाटी आमचे कार्यकर्ता मुद्दम सांगता, आय वॉन्ट टू मेक स्पेशल मेन्शन ऑफ चिकाली पंचायत. आमचो सरपंच आसा कमला प्रसाद यादव, ऐश्वर्या कोरगांवकर आसा डेप्युटी सरपंच, बाकी सगळे मेंबरांनी काम केला. आमचो सरपंच तो तरी कोट्टाली पडटा, तेणेय काम केले. आमचो संकल्प महाले आणि अरुण नायक, त्यांनी सगळे कडेन भोंवताले. संचित जो मंडल अध्यक्ष आसा तो तरी सगळे कडेन भोंवतालो. जयंत जाधव जो आमचो प्रभारी आसा, तेणेय तेजो योगदान दिवन सगळे कडेन भोंवन सगळे लोकांक एक केल्ले आसात. ही भाशी गिरीश पिल्ले जे आमचे कॅन्डिडेट थिंगा आशिल्ले, आणि तेजो व्हडलो हात आसा, कित्याक तेणें फूल बॅकिंग दिले एक्चुअली. आणि डेरेक जो आमचो डेप्युटी सरपंच आसा सांकवाळेचो, तेणेय फूल आपले योगदान दिले. बट आय कॉल इट अ विक्ट्री ऑफ कार्यकर्तास. हांव तरी एक 4-5 मिटिंगे गेलो आसतलो घरा कडेन सोन कोऑर्डिनेट करून. आय वॉन्टेड टू टेस्ट, म्हणजे आमचे सेमी फायनल कशे, म्हणजे कोच कसो एक प्लेयरा घालता आणि मागीर पळयता कशें जाता ते दुसरे फावटी फायन ट्युनिंग करपाक. हेजेर एक सिद्ध जाता जे तरेन लारां कशी येयला आमकां सपोर्ट. 2027 दुसरे सारखे व्हांवन वयतले. जेन्ना आमी उलयता, आमी काम करता आणि कामाचे बाबतीन डेव्हलपमेंट खऱ्यांनी लोकांक दिसता दोळ्या फुडें, ते लोक कितें म्हणटा कांयच काम करूना. आणि थोडे जे एक्चुअली धर्माचे जाग्यार रावन व्हडले व्हडले लेक्चर भाशणां दिता. चिकले कोण तो म्हणजे धर्माचो मनीस, हांव नांव काडना, तेजें नांव सुद्दां काडपाचें न्हू, तो हाऊस टू हाऊस गेलो कॅम्पेन करपाक काँग्रेसी लागून. हेच भाशी रिबेल जे आमचे आसा, जे कोण तिकेट मेळोना, तेणी काम एगेन्स्ट केले अच्युता बरोबर. आणि ऑफिशियल बीजेपी कॅन्डिडेट सुनील गांवस, अनऑफिशियल बीजेपी कॅन्डिडेट म्हणून सांगताले. का पार्टीन हांव देव बरें करूं म्हणटा दामू नायका, तेणे ताका एक्सपेल केलो. माझ्या विक्ट्रीची फुल क्रेडिट वयता आमचे डॉक्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे बीजेपीचे प्रेसिडेंट दामू नायक सर, आणि सगळ्यांत चड क्रेडिट वयता आमच्या मोविन सराक आणि सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्याक, की तेंच्यांनी हार्डवर्क केलो. आणि हार्डवर्क आयज आमकां वोटाच्या माध्यमातून आमकां दिसून येयलें की सगळे लोक आमच्या वांगडा असले. आणि हांव म्हाजें जें विजन आहा तें हांव विजन पयलींच्यानच आहा की डेव्हलपमेंट, आणि हांव तें डेव्हलपमेंट जितलें डेव्हलपमेंट हांव करूं शकता तितलें करतलो. आणि हांव सगळ्यांक म्हाज्या जे वोटर्सांक जेन्ना सगळ्यांनी ज्या लोकांनी म्हाका वोट केला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी डेफिनेटली हांव काम करीत आसतलो. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान केल्ली फ्रेंडली फायट तांकां म्हारग पडिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर युती केल्ले काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान खोर्ले आनी मोरजे मतदारसंघांतल्यान आपआपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ले, मात दोनूय मतदारसंघांतल्यान तांकां हार खावची पडली. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ली. खोर्ले आनी मोरजे मतदारसंघांतल्यान युती आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन आपआपले उमेदवार देंवयल्ले. हे विशीं काँग्रेसीच्या आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांक विचारल्यार तांणी फ्रेंडली फायट म्हूण सांगिल्ले. 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाली आनी सोमारा 22 तारखेक वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो. ह्या वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्डाक फकत एकाच राय मतदारसंघांतल्यान जैत मेळ्ळा, पूण पळयलें जाल्यार गोवा फॉरवर्डाक वट्ट 30,500 मतां पडल्यात. सरासरी गोवा फॉरवर्डाक 27% मतां पडल्यात.
फ्रेंडली फायटाक लागून कांय मतदारसंघांनी हार खावची पडली अशें विजयाचें म्हणणें. आता फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक हारोवपा खातीर रणनिती तयार करपाची गरज आसा अशें मत विजयान उक्तायलें. आतां आमचें घेया, आमकां 30,500 मतां पडलीं. आमी 9 सिटान कॉन्टेस्ट केलें. आमकां 27% वोट मेळ्ळो. एक सीट आमचो फक्त आयलो. म्हजें टार्गेट आशिल्लें सगळ्यांक अलायन्स करपाचें तेन्ना पासून 50% स्ट्रायक रेट आमी टार्गेट करप. म्हजें मनान आशिल्लें की आमी 4 सीट जिखतले म्हणून. 4 खंयचे? एक राय जो जिखलो आमी, एक पैंगिणी प्रशांत, एक रिवणा जो 19 वोटांनी आमी हारल्या, आनी एक खोर्ले. 2 कडेन 9 सीट आमी जे अलायन्सान झगडले तातूंत 7 कडेन खरें अलायन्स आशिल्लें. 2 कडेन फ्रेंडली फायट म्हणटा तो कॉन्सेप्ट पयलेंदा गोंयांत इंट्रोड्यूस जालो. आतां हे फ्रेंडली फायटान आमची क्लेम आशिल्ली की आमकां ती टिकीट दिवची. दोनूय कडेन जंय फ्रेंडली फायट जाल्या थंय आमी सेकंड आयल्या. हाजो अर्थ कितें जाता की आमची क्लेम सारकी आशिल्ली. काँग्रेसीन जर ती टिकीट आमकां दिल्ली जाल्यार आमी तो सीट जिखूंक शकताले. आतां तो सीट कोणाचो आशिल्लो? खोर्ले श्रीपाद नायक हो सेंट्रल मिनिस्टर, ताचो चलो उबो राविल्लो. ताका आमी आनी ताजे भितर डिफरन्स अरावंड 700 वोटांचे जाले, 750 वोटांचे. काँग्रेसीक 4,500 मतां पडली. प्रशांतचे विरोधान काँग्रेसीचो रिबेल जो राविल्लो ताका 1,400 मतां पडली आनी प्रशांत 700-800 वोटांनी भायर पडलो. सो एक अशें आहा की एक वोट म्हणटा तो जावंक जाय आशिल्लो. अलायन्स मातशें लेट जालें म्हणटकच इट डीड नॉट पर्कोलेट टू द केडर. फॉरगेट केडर, इवन लिडर्स इट डिडंट रीच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेतोड्या दत्तगड वाठारांत लाखांनी खर्च करून कोयराचो प्रश्न मुळांतल्यान हुमटोवन उडोवपा खातीर कोयर प्रकल्पाची बांदावळ उबारली खरी, पूण कांय लोकांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हो प्रकल्प आतां धवो हत्ती जावन रावला, जाका लागून वाठारांतल्या रस्त्यांचेर कोयराची राशी पळोवपाक मेळटा. सरकारान आनी थळाव्या आमदारान हो प्रश्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतलो रहिवासी जावन आसा आनी जो हांगा कचरा प्रकल्प आसा दागान तो अजून अर्दवट आसा. कित्याक लागून उरला अशें दिसता तुमकां? पळय 2 वर्सां जालीं हो कचरा प्रकल्प हेजे पयलीं जो आसा तो बेतोडे पंचायती कडेन हे केल्लो. मागीर लोकांचो हांगासर थंय विरोध आशिल्ल्या कारणान तो हांगासर शिफ्ट केलो गेलो. पूण तो कचरा प्रकल्प सुरू जावपाक म्हणजे कंप्लीट तो जाल्लो आसा. फक्त तो म्हाका दिसता फक्त सुरू करपाचो आसा. पूण हांगासर अशें आमकां दिसता की हांगासर खंय तरी तांकां वेळ मेळना काय नाल्ल फोडपाक अशें आमकां दिसून येयल्लें आसा. कारण हांगासर लोक दत्तगड जे आसा दत्तगडार हांगा मेन कचरा प्रकल्पाची गरज आसा. कारण हांगासर लोकवस्ती चड आशिल्ल्या कारणान हांगासर तांकां कचरो जो आसा तो भायर उडोवपाक मेळना. हांगासर तुमी जर रस्त्याक आमच्या फ्रंटना कडल्यान जर भितर येत जाल्यार थंयच्यार तुमकां कचऱ्याचे मोठे मोठे ढीग दिसतले. आनी जे लोक आसा ते कचऱ्याक थंय धुंवरो आमचो उजो घालता आनी तुमकां तो धूर तुमकां दिश्टी पडटलो. ताका लागून हो कचरा प्रकल्प जो आसा आमच्या सीएमा कडेन मागणी आसा. पंचायत जी मंडळ आसा जी कंप्लीट बीजेपीची आसा म्हणजे रुलींग सरकाराची आसा. पंचायत आसा, झेडपी आसा आनी जो आमदार आसा तोय बीन रुलींग पार्टीचोच आसा. आनी हें काम करपाक म्हाका दिसता कांय कठीण ना. ताका लागून सीएमा कडेन आमची मागणी आसा की 2 वर्सां जालीं हो कचरा प्रकल्प हांगासर सुरू जायना. सीएमान हांगासर लक्ष घालचें आनी जाता तितले बेगिनाचे बेगीन कचरा प्रकल्प सुरू करचो अशी आमची मागणी आसा. हे संदर्भात ग्रामसभेन विशय येता हो. प्रत्येक ग्रामसभेक हो विशय येता. पूण सरपंच परत हें सांगता की कलेक्टरा कडेन आपण उलयल्लो आसा ताका आपूण मेळटलो अशें म्हणटा. पूण हांगासर आमकां सोल्युशन तेजें कांयच मेळना. रस्तोय अर्दवट आसा. पण सगळे कामां जी आसा ही सगळीं कामां अर्दवटूच आसा. पूण खंय तरी आमकां अशें दिसता की सरकारान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आशिल्ली. पूण एकंदरीत जर चित्र पळयत जाल्यार रस्तो जो आसा तो इनकम्प्लीट आसा. स्क्रॅप यार्ड आसा जो विशय आसा हांगासर. तेच्या नंतर हो आतां कचरा प्रकल्पाचो मेन इशू आसा. कारण हांगासर जवळ जवळ 50 लाख सरकाराचे मोडलेले आसा. आत्मनिर्भर जे आसा हें आसा तेजे मार्फत गेल्ले आसा. प्लस पंचायती मार्फत हांगासर जवळ जवळ 17 लाख मोडलेले आसा. सो हांगासर पंचायत मंडळ आनी बाकीचे झेडपी म्हणात तुमी बाकीचे मिनिस्टर म्हणात हांगा खंय तरी अपयशी आसा अशें आमकां दिसता. कारण हे बेश्टे पयशे हांगा वेस्ट करून कांयच उपयोग ना.
जवळ जवळ 67 लॅक्स सुमार वेस्ट गेल्ले अशें दिसता. वेस्ट केला आणि जर एक पावस वचत जाल्यार हो हांगासर परत हांगा स्क्रॅप स्क्रॅपान जातलो. आमी बेतोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या दत्तगड ह्या गांवांत आसा, ज्या जाग्यार बेतोडा पंचायतीन हांगा कचरा प्रकल्प उबारलेलो आनी जवळ जवळ आत्मनिर्भर भारत जो आसा कचरा आसा तितूंतल्यान तेणी 50 लाख खर्च केल्ले आसा आनी पंचायतीचे थोडेफार 1 लाख खर्च केल्ले आसा. जवळ जवळ 17 लाख पंचायतीचे खर्च केल्ले आसा. आनी हो प्रकल्प जो कचरा प्रकल्प उबारलेलो ताका जवळ जवळ 90 to 92% हें काम जाल्लें आसा. पूण आजून मेरेन हें कचऱ्याचें काम मुखाल्ले प्रकल्पाचें काम जालें ना. पूण अशें आयकूं येता की ग्रामस्थांनी हो कचरा प्रकल्प हांगा हाडयलो म्हणून. पूण जो पर्यंत हांगा जवळ जवळ 92% जेन्ना काम जाता तेन्ना कोणूय स्थानीक ताका विरोध करिना. जेन्ना कचरा प्रकल्प पूर्णता कडेन येता जाल्यार तेन्ना विरोध जाता. कारण हांगा रस्तो ना, मुखार कचरा प्रकल्पा येवपाक रस्तो ना. जो जाग्यार आसा तितल्या पर्यंत हे आसा आनी मुखार रस्तो करूं ना. हेका लागून सगळे हांगा दिसून येता की कचरा प्रकल्प अजुनूय तसोच स्थगीत आसा. कारण आतां तुमी पळोवंक गेल्यार की दत्तगड भागांत अशें मोठ्या प्रमाणान जे रस्त्याचे सायडीन कचरो एकटेन जाला, लोक काडून कचरो रस्त्या कुशीन उडयता. थोडे लोक कचरो आपले जाळून उडयता. तेजे धुराचें प्रमाण जें जाता तें गांवांत लोकांक मारक ठरता. तेन्ना अशें जें वातावरण आसा तेन्ना हेजेर सरकारान गांभीर्यान दखल घेवपाची गरज आसा. जो आमचो हांगा आमदार आसा मंत्री सुभाष शिरोडकर हेणी हेची दखल घेवन मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून एक प्रकल्पाचेर जाता तितले बेगीन कार्यरीत करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर दत्तगडसून एकनाथ खेडेकर. तर हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारुल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान